गोयच्या रेंवकारांचेर कारवाय चल्ल्या आणि महाराष्ट्रातली रेंव मात गोंयांत बिंदास येता. सरकारान रेंवेचो धंदो कायदेशीर सुरू करूंक उपाय काडचो म्हूण दिगंबर कामत मागता. आतां गेल्ले कांय दीस जाले तांचे सगळे ट्रक्स हे पुलीस आडयतात, नाजाल्यार RTO आडयतात आनी तांची रेंव व्हरून तांकां खंय उदकांत सोडपाक लागता, ताचो पंचनामा करतात आनी परत नदयेक सोडटात. आतां ते म्हजे म्हऱ्यान आयले की अशें ना जाल्यार आमी करप कितें? आनी महाराष्ट्रांतली रेंव महाराष्ट्रांतले ट्रक घेवन येतात हांगा आनी तांकां कांयच करना असो तांचो आरोप आसा. पुलिसे कडेन हांव उलयलां. पुलीस म्हणटा की तें प्रकरण हायकोर्टांत आशिल्ल्या कारणान आमकां एक्शन घेवचें पडटा. आतां महाराष्ट्रांतले ट्रक तांचे म्हणलें की आमकां जर मेळना, आमचो धंदो जर सगळो धोक्यांत आसा, आमी जर उपास करतात जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या लोकांनी रेंव कशी हाडप आनी तांकां कशें अलाव करप? हांवें तांकां म्हटलें हांव फाल्यां हो विशय हांव भोवदा पणजे तांकां आपयल्या पणजे आनी थंय डिस्कस करतलो. गरज पडली जाल्यार मागीर पुलिसे कडेन RTO कडेन सरकारान खंय तरी हाजेर एक डिस्कशन करून कितें करून ताजेर एक तांचो प्रश्न सोडोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कारण हाचो परिणाम जो घर बांदपाक सोदता ताकाय त्रास जातले, ताकाय रेंव मेळपाना, रेंवेचो प्रायस भरपूर वाडटलो दिसता म्हाका आनी तातूंतल्यान इलिगॅलिटी वाडटल्यो मागीर. इतले मजगतीं EC रिन्युवलाचेर NGO रेनबो वॉरियर्सान हायकोर्टात याचिका घाल्या. 2015 सरकारान रेंव काडूंक दिल्ल्या पर्यावरण दाखल्यांचेर तांणी हरकत घेतल्या. याचिकादार म्हणटा ऑक्टोबर 2015 रेंव काडूंक EC दिल्ल्यो. ECची वैधता 5 वर्सां पुरती आशिल्ली. मात 2016 MOEFन नवी मार्गदर्शक तत्वां जारी केली. केंद्रीय राना पर्यावरण मंत्रालयान सँड मायनिंगा विशीं 2016 जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आदाराचेर ECचे वैधते विशीं भुमिका स्पश्ट करूंक सरकारान हायकोर्टात वेळ मागला. कोर्टान 3 फेब्रुवारी मेरेन वेळ दिला. रेंवकारांचो बेकायदेशीर धंदो बंद जातलो जाल्यार रेंवेचो कायदेशीर आनी स्थायी उद्देग सुरू जावंक जाय म्हूण हायकोर्टान निरीक्षण नोंद केला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी भीमा पाटील.